म्हजी वाट पळयतासलोय म्हजे पापोन उपकार पळय दया काळजान विसरलोय हांव तुजो इबायो पूत म्हजी वाट पळयतासलोय म्हजे पापोन उपकार पळय दया काळजान विसरलोय घर सोडून हांव वेचोना तुजी वेग हांव सोडचो ना तुजो मोग विसरचो ना तुजो मोग विसरचो ना घर सोडून हांव वेचोना तुजी वेग हांव सोडचो ना तुजो मोग विसरचो ना तुजो मोग विसरचो ना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावान सोरेस्पो तुमचे सव्य आसूं प्रेतीच्या भयणी भावानो ह्या दिसा खातीर देवाक 3 वाजताना त्याच मोगाल देवाचे भोगसण आमी अणभवंक ताचे शेपत्तून वचूंक कुर्प आनी भोड ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया आनी हे पवित्र रितीन फातेपणी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोरपरिदात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत 35 संकवार मोरयेक सगल्या देवदुकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपरिदात देव आमची कागूद करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्याकाक लुटको सोम्याकाक लुटको काक लुटको Kristaकाक लुटको Kristaकाक लुटको काक लुटको सोम्याकाक लुटको सोम्याकाक लुटको काक लुटको. प्रार्थया. मी समी भेटयता रोसा क्रूज इचे पासत आयज आपणाचो वाडदीस समोरमता तो तिचे पासत मागतना खेरीत भाशेन हेरूय कोण आपणाचो वाडदीस समोरमता तांचे पासत मागुया. तशेंच सालोमे नोरोना आपणाचो 21वो वाडदीस समोरमता. तशेंच कोण पिडें ताचो हॉस्पिटलांनी घरांनी ताणें आमकां मागूंक लायला तांचोय उगडास करुया. सोरेस्परा आमच्या महिमेवंत बापा ह्या संवसारान आसतनाच पवित्र डेण्यांनी सोनीच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय. तर आमी ह्या संवसारान आसोसोर तूंच आमचें जिवीत चलय आनी तूं आसाय त्या ससनाच्या उजवाडाक आमकां पावय. आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरें देवजी आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतानी रासवो चलयता सासनाच्या ससनाक. मिकायास प्रवेदाच्या पुस्तका वेले वाचो. तुजे पोरजेक बोडी घेवन चोरवाक व्हर. ही पोरजा तुज्या दायजाचें हेन. ती एकसुरी रावता एका रानांत आनी सोर भोंवतणी आसात मैदानां. पुर्वीच्या काळार ती चोरवाक वताली तशेंच तिका बसोन आनी गाल्यात गांवांनी चोरवाक वचूंक दी. इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय तेन्ना तुवें केलेंय तशें आमकां विस्मिता पळोवशी कर. तुजे असलो देव आनी खंय आसत. तूं गुन्यांव काडून उडयताय
खोटेपण रोखडेच बक्षिताय. तूं पोटांत राग दवरनाय पूण काकलूक दाखोवन सोंसताय. आनी एकदां आमची काकलूत कर, आमचे गुन्यांव मोसून उडय. सगलीं आमची पातकां दर्याचे खोरीक उडय. मागा आमच्या पुर्वजांक सोपूत दिलोय ताचे प्रमाणे जाकोबाक विस्वासीर राव. आब्रामाक काकूत दाखय. देवाचें उतोरें आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पर सगलो कोणवलाय आनी माये मोग. सगलीं म्हणुया ओतम्या म्हज्या सोरेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान काळजान आनी सोकतेन ताची पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सोरेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कोरीस विसरूं नाका. जबाब तो सगळे तुजे अपमान बक्षिता, सगल्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवलायेचो मुकूट घालता. जबाब ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय. तो सदां काळ राग दवरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो ते फारीकपण मागिना. जबाब प्रितमे परस स्वर्ग जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती करतल्यांक ताचो मोग. उदेंत आनी वस्तूंत जितले एकामेकाक पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब उदारक चली उबी रावया. हांव उठून म्हज्या बापाक सोरी वेतलो आनी ताका म्हणटलोय, बापा हांवें स्वर्गाचें आनी तुजें आड चूक केली. सोरेस्पो तुमचे सव्य आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एक दीस दोन वलसुदार आनी वायटोवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताचेशी येतालीं. आनी फारिसियो तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी ताच्या सांगाता बसून जेवता खाता. आनी ताणें ताका ही वपार सांगली. कोण एकल्या मनशाक दोग पूत आसले आनी तांचे मदल्यान धाकट्याक बापायक अशें म्हणलें, बापा म्हाका पडटा तो 10 वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें ताका 10 वांटून दिले. आनी थोड्याच दिसा भितर धाकटो पूत आपणाचेच आसले तितले एकठांय करून भायर सरून एका पोरक्या पयशिल्या गांवांत गेलो. आनी थंय मस्तें जिवीत जियोन ताणें आपल्या 10ची वाट लायली. आनी ताणें सगळे वगडावून उडयतच त्या गांवांत एक खोर भूक पडली आनी तोय वचून सांपडलो. तेन्ना वचून त्या गांवांतल्या कोण एकल्यागे तो चाकरेक रावलो. आनी हाणें ताका आपल्या शेटा बाटान दुकरां चोरोवंक धाडलो. आनी दुकरां खातात ते सांगाची सोल्लां खावन तो आपलें पोट भरूंक सोदतालो पूण ताका कोणूच दिनासलो. शेकी सोयरानान येवन ताणें म्हणलें, कितले दिसवाड्याचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरांत नाका पुरो जायसर जेवण खावन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली आनी तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तुज्या मनायांतलो एकलो कसलो म्हाका दवर. आनी तो उठून आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचे काळी चुचुरले आनी धांवून वचून ताच्या गोड्याक ताणें वेंग मारली आनी ताचे उमय घेतले. आनी पुतान ताका म्हणलें, बापा हांवें स्वर्गान आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां म्हाका फावना. तेन्ना बापायन चाकराक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक आंगोस्त्र बेगीचे बेगीच हाडून ताका न्हेसोयात. ताच्या पोटाक मुदी आनी पांयांक वाणू घालात. गुलगुडीत पाडकुळो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पिवन खुशाल जावया. कित्याक हो म्हजो पूत मेल्लोलो तो नव्यान जिवन जाला
सांडलोलो तो परत मेळ्ळा आनी तांणी जेवंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतान आसलो आनी येवन घरा लागीं पावता पावता ताणें संगीत आनी नाच जाता ते आयकले आनी एकल्या चाकराक आपोवन कितें जालां काय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी तो सलामती पावलो म्हूण तुज्या बापायन गुळगुळीत पाटकुरो मारला. पूण तो जोबार रागार जालो आनी पट्टी पाडून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी कोत्तां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां बरोबर जेवंक पिवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो नाय. पूण नायकेणी बरोबर आपलें दायज खावन ओगडावन हो तुजो पूत येना फुडें तुवें ताचे पासत धाकटो मोठो फाटकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या तूं सदांच म्हजे सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सगळें तुजेंच. पूण बरें जेवण करूंक आनी कुशाल जावंक पूत तें कारण आसा. तो तुजो भाव मेल्लोलो तो नव्यान जिवंत जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बनी भावनो, आल्फ्रेड नोबल हो कॅमिस्ट, सायंटिस्ट आनी जायते ताचे वरवीं जायत्यो वस्तू संवसाराक फाव जाल्यात. आनी डायनामायट आनी जॅलेटीन हे सोदून काडलेले एक्सप्लोसिव्स आनी एक्सप्लोसिव्ह विकून जायते दुडू ताका फाव जाल्लेले. हे 1860 वर्सा हे जेन्ना ताणें डायनामायट सोदून काडलें पळय तेन्ना जायते जाणांनी घेतलेले. 1888 ह्या वर्सा जेन्ना आल्फ्रेड नोबल खबरापत्र घेता पळय तेन्ना तो पळयता की आपणाच्याच मरणाची खबर ह्या खबरापत्रांचेर छापून आयला म्हणून. खरें म्हणल्यार ताचो भाव मेल्लोलो, पूण जो कोण जर्नलिस्ट आहा सोजमलो की तो मेलो आनी ताचो फोटो घालो आनी घालतना ताणें अशें घालें, डायनामायट किंग इज डेड, इज नो मोर. तेन्ना लोक कसो आपणाक पळयता, मरणाचो अधिकारी अशें पळयता, हें पळोवन आल्फ्रेड नोबल कितें तरी बरेंपण ह्या संवसाराक सोडूंक सोदता. आनी कितें कोत्ता काय, सगळे आपणाचे दुडू आसले तितलेय दुडू नोबल प्रायज, नोबल पीस प्रायज हाका भेटयता. आयज आल्फ्रेड नोबलाक डायनामायट किंग कसो न्हय पूण नोबल प्रायज असो आख्खो संवसार वखता. प्रितीच्या भणी भावनो, आपणाचे वायट नदर आसलेली ती बरे नदरेन ताणें बदलले. आयच्या शिवटमनान आमी पळोवया, आयच्या शिवटमनान बापायचो उदारपण बोगसण्या वरवीं आमकां दिसून येता. दुबावेर पुतान आपणाचो दायजाचो वांटो घेतलो आनी घेवन ताणें पयशे वगडायले, कोबार केले, कोबार जाले, अडचणेक तो सांपडलो. पूण ताच्या सोयरानान येवन पोत्तून बापाशी गेलो. हांगासर कितें दाखोवळ कोत्ता काय, बापायचो मोग. बापूय ताका ताची वाट पळयत रावतालो. एक फावटी खंय एका बापाय मदें आनी ताच्या पुता मदें झगडी जाली. पुताचें नांव आसलें पाको. झगडी जाली आनी पूत सोडून गेलो आपणाचें घर आनी बापूय ताका सोदपाक गेलो. सोदता सोदता म्हयने जाले, पूत मेवच ना. तेन्ना ताणें पेपराचेर घालें, पाको कम बॅक, आय हॅव फॉरगिवन यू. हांवें तुका बक्षिलां, तूं पोत्तून यो तुज्या घरा. आनी ताका सांगलें खंय न्यूज पेपराच्या ऑफिसा भायर दनपारच्या वेळार तूं यो, हांव तुका मेवतलो, हांव तुका पोत्तून घरा व्हरतलो. थारायलेल्या दिसा थारायलेल्या वेळार जेन्ना हो बापूय थंयसर गेलो जाल्यार 800 सुमार पाको नांवाचे मनीस थंयसर स्पेन गांवांक थंयसर हाजीर जाले. जाल्यार कितें दाखोवळ कोत्ता काय, हे सगळे जाण आपणाच्या बापायचे बोगसणे अंतरेकताले, सोदताले. हाका लागून
आयच्या वपारीन बापायचे काळीज आमकां उपोटपणी दाखोळ कोत्ता. आमचो स्वर्गीचो बाप आमकां भोगसूंक तयार आसा. आमी ताचे भोगसणे मागूंक तयार आसा काय हें दोर एकल्यान चिंतूंक गरजेचें. जायते पावटी आमी धाकट्या पुता भाशेन न्हय व्हडल्या पुता भाशेन जाता. व्हडल्या पुता बापायशी सदांच आसलो. जायते पावटी आमी गोडेक मिसाक येता, तेस कोत्ता, रोसार कोत्ता आनी ह्याच मागण्या वरवीं आमचीच व्हडवीक स्पिरिच्युअल प्रायड वाडटा, ओत्मीक. आनी ह्या वरवीं आमी वदीक देहाक अणभवूंक आमी विसरता. ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना आमच्या जिविताची अंतस्करणाची चवकशी करून आमच्या मोगाळ भोगसण्या बापाची कृपा आनी बळ आमी अणभवूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत कोतकोत्यांत मागुया. आमेन. निर्मळ काळज तुका भोगूं देवा आनी मनशा मदीं संधान करून शांती करूं. आसा जेजू तुवेंच दिल्लो भुरगो तुजो. आसा जेजू तुवेंच दिल्लो भुरगो तुजो. म्हज्या भयणी भावांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्परिरात देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. कोणवाल्या बापा ह्या संस्कार समोर आमकां फावो ते परीक तयार कर आनी मोगान जियोंक ताचे वरवीं आमकां आदार मेळूं. हें मागता हांवच्या पुता जेजूचे नांवान. सुरेस्पर तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां बारुया. सुरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सुरेस्परा पवित्र बापा, सोर परिदार आनी सासणाच्या देवा, सोर कलेनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोनवण दितना ओगुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच बांदताय, वेगवेगळे शगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू उद्देशीन देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाकाणटा. ताचे सांगाती आमचे ताले मेलून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Surespor tu, Sorgani sosa, Ola tuja vuelta, Usoni tu caso esoi, Sorespora cenavi, Veda caso, Usoni tu caso esoi. बापा, गरज तूं पवितून सगळ्या पवितपणाची सोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून इंडियनी पवित करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश मरण सुचोवंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पर्यंत जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचे बोगसणे मेलच्याक
तुमचे पासत आनी सोमेस मुंचे पासत ते वारुतेले हे म्हज्या उगडासा कोरात. बावत्ताचो घोट परगोटुया. Jesu ami ondokata ami ekam sikle dieta dikle pati tu voi pavaneso ami tuje moron korkota. बापा जेच्या मनाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वचविताचो आनी सोडुणेची काल्स समोर पिता. तुजे मुखार योगांची सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा समेजता. पयत आत्म्या उर्वे एकठांय कर म्हणून नम्रतायेन मागता. सरस्परा की प्रितुमेचेर विस्तारलेलेचे पयत सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आनी सिमिया आमच्या गोली बापाक आनी सगळे यात्निकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनोवन जेवणपणाचो भरोसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकांच्या इश्टाकुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजी परचुलीत मुखार मोल पोलियोंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, भाग्योन जुजे तिचे पती सांगाती, भाग्योन दोदुता, भाग्योन जेवास आनी सोरकालीं तुका मनवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाताची महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदीदार बापा, सर्ववंदनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमच्या सुरुंदाराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुनीच्या, तुजें नांव पयत जाव, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायरांतली आमकां निवार. सोरेस्परासोर वायरांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सोरीच्या सुखाक आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवशन उतरेकता. तर आमकां जीवदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोतांक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, म्हणजे पयत सुबेच्या बाटाचे दिसकाल हांची अशें बनवणे तिका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ. सो जियेतानी रास चलयता सासणाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमिया ती म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, म्हज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù, mogaluda, itlo movaristanzo, amce soci, distratrata, amca samanzoloita, tace boga, erconasa, supun pritipotolo, आपलो सांगा आमकां दिता
वाटो देवी मोगाचो आपलो सांगात आमकां दिता वाटो देवी मोगाचो ताची केली मोठी घोडसाळीचो दोरयातलो तेंची कन्या चिकटून दवरता आपल्याच रोगतान नाडयता बापाक दिता तांकां वोपून तुरपेन स्नान नेटयता आपलेच रोखमास तांकां खावून तांचे लागीं एक जाता आपलेच रोखमास तांकां खावून तांचे लागीं एक जाता मोगाळ इश्टा जेजू सोंग्या सासून तांबो करतल्या मानता सायबा तुजो उपकार तुका करता नमस्कार सारू आमचो सासना सासना जिवी जातोच काबारू निर्मी आमी भोगून तुका रुबागी सोनारू निर्मी आमी भोगून तुका रुबागी सोनारू प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या संस्कारान आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं तुजो बोलवंत मोग आमच्या कालसांनी रोमू आनी आमच्या प्रितीमोगाच्या कोन्यांनी तो अदीक अदीक रुजू जावं आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सव्य आसूं आनी सर्वपरिरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. होच याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Kurpani boksone Dev melta baba mode Muktaco tamche sove Sukma fi živit nove Extra
porque de humildad bavavode, un corazón tańczysowy, sukmavny żywit nowy, carantuka porque